जे पयलीं स्टॉल असले न्हू ते लोकांक मेळचे आनी आमच्या गांवांत एम्प्लॉयमेंट आमच्या मय गांवांत एम्प्लॉयमेंट मेळचे। तेन्ना निलेश काब्राल माजी आमदार तशेंच आमी सगळे आमचे मेंबर सगळ्यांनी बसून तो स्पॉट पळयलो। कोणाक त्या वक्तार जो प्रॉमिस केले तुमी ती लोकांक दिवची, कारण जेणी करून मयमलेक एकूच अशें आमच्या मय स्थळान आसा आनी एकूच अशी ब्युटी एकूच आहा की हेजेर पोट भरूंक शकता। तेन्ना एक ती स्टॉलां 35 स्टॉलां आहा तीस कितें ती तेंचे दिवचे, तितून तेंचे पोट भरतले। हांगासर जे आतां उद्घाटनाचो जो सोपस्कार फुडें वचपाचो आसा तेज्या पयलीं हांगासर जे उदरनिर्वाह करणारे जे हांगा स्टॉलां गाडे जे आसले ते गाडे परत त्याच मालकांक त्याच लोकांक परत दिवन आनी एडिशनल कितें आसा जाल्यार सुद्दां स्थानिकांक दिवपाचें प्राधान्य ह्या गव्हर्मेंटान करचें। ती सुद्दां सवलत हांगासर आमच्याच लोकांक दिवची। आयज हेजें काम जे बंद उरलेलें आहा, हें इनॉग्रेशन जावपाचें जे बंद उरलेलें आहा ते कित्याक अशें उरलेलें आहा हेजेर आमी पाठपुरावो करतले। बरेचशे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा आनी डेव्हलपमेंट जाल्ले कारणान आतां जॉबूय बीन क्रिएट जातले आनी ते जॉब आमकां आमच्या ग्रामस्थांक मेळचे अशी म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा। आनी म्हाजो हांगा एक 20 वर्सां पयलीं एक स्टॉल आसलो आनी अशें आमचे कितकेशेच जाण एक 100 जाण कुटुंबां ह्या मयम लेकाच्या बरोच ट्युरिस्ट स्पॉट चला तेन्ना चलताली 100 कुटुंबां। आनी आतां सरकारान ह्या आतां 2 वर्सां एक परत ट्युरिस्ट स्पॉट बरो केल्लो आसा आनी ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटा खातीर आमकां बरी उमेद येयल्ली आसा आनी आमकां दिसता आमची एक परत 100 कुटुंबां हेजेरसून चलतली। थोड्या 1-2 म्हयन्या पयलीं आमचो आमदार आमकां हांगाच घेवन येयल्लो ह्या हेजेर आनी आमकां दाखयल्ले हांगासून दिसता पळय थंयसून ते हांगा मेरेन तुमकां स्टॉल घालून दिता म्हणून, मागीर फुडें कितें जालें तें आमकां खबर ना। जर आमचें जें कितें आसा तें आमकां जर मेळना, दुकानाचो जावं नोकरी मयाकारांक जावं ह्या वाठाराच्या भुरग्यांक जर मेळना जाल्यार हो प्रकल्प ना सुद्दां चालू केल्यार जाता सरकारान आनी आमी चालू करूंक दिवचे ना।